दुसरी समूर्त चॅप्टर 12. दुसरे समूर्तीचे नेम कायदे. तुमच्या पुर्वजांचो सर्वेस्पोर तुमकां दितलो त्या गांवांत तुमी आसोसोर कायदे सांबाळूंक जाय ते हे आयकून घेयात. भोजून कोचचो जागो. ज्या पोरजांचे गांव तुमी घेतल्यात तांचे मान नमस्काराचे सगळे जागे निकलायात. उंच दोंगरांचेर, पर्वतांचेर आनी सर्व हिरव्या झाडां तोला तांच्यो वेदी सोकला घालात. फातरांचे खांबे मोडून उडयात. तांच्यो आशेरा देवीच्यो कुरुखुना उलपायात आनी थंय तांकां केन्नाच भोजूंक पावचे नात तशें करात. हो लोक आपल्या देवांक भोजतात ते पोरी तुमच्या सर्वेस्परा देवाक मान नमस्कार दिवं नाकात. सर्व कुलांच्या गांवां मदली एकूच सुवात सर्वेस्पोर देव आपल्या मान नमस्काराक वेंचून काडटलो. थंय सगल्यांनी वेचें. ह्याच जाग्यार तुमच्यो ओम भेटो आनी उरलेल्यो भेटो, तुमचो धावो वांटो दिवप आनी हेर देणी, आंगवणेच्यो आनी खोशेच्यो भेटो आनी तुमच्या गोरवां मेंढरांची मालगोडी तुमी थंय भेटयतल्यात. थंय तुमच्या सर्वेस्पराच्या फुड्यांत तुमी आनी तुमचें कुटुंब तुमच्या वावराचो फोळ खावंक ताका संतोशान दिनवासतल्यात. हो दीस पावतोच आतां तुमी करतात तशें करूंक फावना. आयज पासून तुमकां जायत तशें भोजतात, कित्याक सर्वेस्पर तुमकां दितलो त्या गांवांत अजून पावूंक नात. थंय तुमी सवस्कायेन जियेतल्यात. तुमी जॉर्डन नदी पलतडी पावतोच सर्वेस्पर तुमकां तो गांव तुमच्या ताब्यांत कोत्तलो. तो तुमकां दुस्मानांत मेकले दवरतलो आनी तुमी सवस्कायेन जियेतल्यात. सर्वेस्पराक तुमी मान नमस्कार दिवपाक ताणेंच वेंचून काडलेलो एकूच जागो आसतलो आनी थंय हांवें तुमकां फॉर्मायलां तितलेंय तुमी हाडूंक जाय. तुमच्यो ओम भेटो आनी हेर भेटो, दावो वांटो दिवप आनी तुमची दान देणी आनी तुमी सर्वेस्पराक आंगवयल्यात त्यो खेरीत भेटो. थंय सर्वेस्पराच्या फुड्यांत संतोश बरीत जायात. तुमी तुमच्या भुरग्यां आनी चाकरां सांगाता आनी तुमच्या शारांत जियेतल्या लेवितां बरोबर. लेवितांक तुमच्या गांवांत कसलेंच दायज आसचें ना म्हूण मनांत दवरात. बलिदाना विशीं कायदे. तुमच्यो भेटो करूंक तुमकां जाय तो जागो वेंचून काडून वचो, पूण फकत सर्वेस्पोर वेंचून काडीत त्या कुळाक दिल्ल्या गांवांत ह्याच जाग्यार तुमच्यो ओम भेटो आनी हांवें फॉर्मायलां तितलेंय तुमी करूंक जाय. पूण तुमी जियेतात थंय तुमचीं जनावरां मारून तुमच्यान तीं खावं येत आनी सर्वेस्पोर तुमकां दीत तितलीं तुमच्यान खावं येत. रिती प्रमाणे शुद्ध व अशुद्ध आसूं सगल्यांच्यान तीं खावं येत. मेरवाचें व चितालाचें मांस खातात ते पोरी, पूण ताचें रगत तुमी खावचें न्हय. उदका पोरी तें जमनीर वारोवचें. सर्वेस्पराक भेटयतात तांतलें कांयच तुमी रावतात त्या जाग्यार खावचें न्हय. तुमच्या ओरवाचो धावो वांटो जावं वो सोरो तेल वो तुमच्या हिंडांतलो मालगोडो, खोशेचो वो हेर भेटो सर्वेस्पराक कोत्तात तांतलें. पूण तुमी तुमचीं भुरगीं आनी चाकोर आनी लेवीत ह्या भेटेंचो वांटो पडटा तो सर्वेस्पराच्या फुड्यांत ताणें वेंचून काडलेल्या एकाच जाग्यार खातल्यात. आनी तुमकां बरी सुटका मेळ्ळी देखून तुमी संतोसूंक फावो आनी लेवीत तुमच्या गांवांत आसोसोर तांकां विसरूं नाकात. सर्वेस्परान बासायलां ते पोरी तुमचो गांव वाडून वचत जाल्यार तुमच्यान जाय तेन्ना मांस खावंक जातलें. एकूच नमस्काराचो जागो पयस उरता जाल्यार
तुमकां सांगलां तशें देवान तुमकां दिल्यांत ती हिंडांतलीं जनावरां मारून तुमच्याच घरांनी खावयेत. शुद्ध वो अशुद्ध तो आसूं, कोणाच्यानूय तें मांस खावंक जाता. चिताल मेरवाचें खातात ते पोरी. फकत रोगता सयत मांस खावचें न्हय, कित्याक जीव रोगतांत आसा आनी मांसा बरोबर तुमी जीव खावचो न्हय. जेवण तयार करूंक रगत वापरूं नाकात, तें उदका पोरी जमनीर वारयात. ह्या कायद्याक पाळो दिवन तुमी सर्वेस्पराक मान दवल्यात आनी तुमचे संस्थेचें सगळें बरें जातलें. एकाच मान नमस्काराच्या जाग्यार तुमच्यो बेटो आनी सर्वेस्पराक बसयल्यांत ती दान देणी घेवंक वचात. सर्वेस्पराचे वेदीर उलपायतात त्यो बेटो थंयच व्हरात. वेदीर रगत वारयतात आनी मांस तुमच्यान खावं येत त्यो बेटो थंयच वच्च्यो. हांवें दिलां तितलेंय तुमी विस्वासान पाळात आनी सगळें तुमचें आनी तुमचे संस्थेचें बरें जातलें. कित्याक तुमी नीट आनी सर्वेस्पराक मानतात तें करतल्यात. कानानीतकारांचे मुर्ती पुजे विशीं शिडकावणी. तुमी गांवांत भितर सरून तो तुमच्या ताब्यांत कोत्तात त्या बरोबर सर्वेस्पर त्या पोरजांचो भस्म कोत्तलो. तांच्यो धर्म रिती तुमी पाळच्यो न्हय हें तुमचें निर्भाग जातलें. ह्या विशीं तुमच्यान तांची देख घेवंक जायना, कित्याक देव विटेता तसलें त्यो पोरजां आपल्या धर्मांत पाळटा. भुरग्यांक लेगून वेदीर भेटयतात. हांवें तुमकां फर्मायलां तशें सगळें करात. तांतलें कांयच काडूं नाकात वो ताका कांयच चोडूं नाकात. देवाचें उतर हें.